म्हाका खूब आनंद जाता। आज आमी गोलती नावेली आणि सामाताय ह्या पंचायतीत आसा, जाका दिवार म्हणटा। आणि हे दिवार कितल्याशा वर्सां हॉटमिक्साक वंचीत आशिल्ले। अरुंद रस्ते आणि ज्यो गोष्टी हांगा जावपाक जाय त्यो हांगा जावना। बाकी कडेन सगळो एन्जॉयमेंट लोकांनी घेतिल्लो आसा। स्वातंत्र्य जावन 50 वर्सां जालीं। आमकां जे रस्ते दिसता ते डांबरीकरण केल्ले रस्ते दिसता, अरुंद रस्ते दिसता। जेन्ना मडकयकार आमदार जालो ताचें एक स्वप्न आशिल्लें ब्रीज आणि रस्ते हॉटमिक्स जावपाक जाय, उदक मेळपाक जाय आणि प्लस बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आसा सर्वसामान्य मनशाक बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळपाक जाय ते सगळें मेळपाक जाय अशें ताचें एक स्वप्न आशिल्लें। आणि त्या प्रमाणे पयले फावट जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो ताणें वॉटर सप्लाय लायन हांगा घालची म्हणून प्रयत्न केले। आणि म्हाका खूब आनंद जाता की त्या वेळार आमी वॉटर सप्लाय संबंद ह्या दोनी पंचायतींतल्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केलो। दुसरी गजाल, आमी ब्रिजाचें काम चालू करपा खातीर त्या वेळार सुरवात केली, पूण आर्कायज जो सेंट्रल आर्कायज आसा तांच्यो NOC आमकां ब्रिजा खातीर जाय त्यो आमकां मेळूना आणि तांणी रिजेक्ट केले। आज म्हाका परत एकदां खूब आनंद जाता जेन्ना आतां परत तो आमदार जालो तेन्ना ताजो एकूच उद्देश आशिल्लो की हांगचे सगळे रस्ते हॉटमिक्स जावचे। घराघरांत लोकांचे जे पेडेस्ट्रियल पाथवेज आसा तांकां पेवर्स बसोवचे आणि तातूंतल्यान सगळ्यांक जशें बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक डेव्हलपमेंट जाता तसो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक डेव्हलपमेंट जावचो। खूब आनंद जाता 10 कोटीचीं कामां आजच्यान हांगा चालू जाता। हॉटमिक्स पावसा पयलीं जायत की ना हें हांव सांगूंक शकना, पूण नक्कीच डिसेंबर पर्यंत सबंद रस्ते हॉटमिक्स जातले अशें नमूद करता। एपार्ट फ्रॉम डॅट जे पेडेस्ट्रियल पाथवेज आसा ताका पेवर्स बसयतले। आणि इतलेंच न्हय, जर उदकाचे खंयी प्रॉब्लेम्स आसा हे प्रॉब्लेम आमी डिसेंबरा पयलीं सॉर्ट आवट करता, कारण 25 MLDचो ओपा प्लांट अंदू आमचो चालू जाता डिसेंबराक। आणि सरप्लस 5 MLD उदक आमी कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीक दितले, तातूंतले 1 MLD तरी म्हाका दिसता दिवार ह्या वाठाराक आसतले।